दिवचले बड्ड्या व्यासाश्रम मठांत बुधवारा सकाळी उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले। मठांतल्या स्वामीच्या रुमांतल्या सामानाचो लासून गोबर जालो। मात येदो व्हडलो उजो पालोवपाक दिवचलच्या उजो पालोवपी दळा कडेन हायड्रंट चलनाशिल्लो। कितले तेंपच जालो हो हायड्रंट चलना। फायर ब्रिगेडीन निमाणें साखळेच्यान उदक हाडून उजो पालयलो। हायड्रंट सारको चलतालो जाल्यार कितलेशेच सामान वाटोवपाचें अशें स्वता उजो पालोवपी अधिकारीच म्हणटात। 10:30 उजो लागलेलो आसा। पयलो बंब 11 आयलो आनी पयलो बंब आनी दुसरो बंब म्हापशाच्यान येता। 1 वर लागले फायर ब्रिगेडीक। आज जर मनीस भितर आसले जाल्यार जळटाना पळोवचे पडटले आसले। सामके लेथार्जीक सगळे। हायड्रंटामध्ये आमी गाडी भरपाक गेले न्ही तर प्रेशरूच काय ना, मग आमकां साखळे वयचे पडले। हां सर, बिचोले ना बिचोले आमचे तोंडा फुडें हायड्रंट आसा। फायर ब्रिगेडीच्या तोंडा फुडें हायड्रंट बसयला पण ताका प्रेशरूच येना। आमी जायते फावटी सांगले तांकां पूण प्रेशरूच येना आनी त्या कारणान आमकां साखळे वयचे पडले भरपाक। साखळे बरो प्रेशर आसता, ताका लागून उशीर जालो म्हणटा। ना उशीर काय ना, आमी पावले स्पॉटार पावले, गाडी एक मारली परत गेले। तोपर्यंत आमी म्हापसाची गाडी आपयली, म्हापसाची गाडी येयली, आमी भरपाक गेले। कितले लॉस जाला ते म्हाका खबर ना, कित्याक सामान खूब आशिल्लें न्ही आमचें, ताका लागून हांव सांगूंक शकना तुमकां कितले लॉस जाले म्हणून। आमचें जितलें सामान भायर तितलें सगळें भिजलां आनी तेवटेन बी उजो लागला तो खरो, आनी कांय ना। कितली मनशां आसतलीं घरांत? आमी, हांव, म्हजो देर, जाव, म्हजो घोव आनी आमची 4 भुरगीं आनी म्हजो मांव। मिडिया मॉनिटरिंग कमिटींतले कांय अधिकारी जातीयवादी म्हणपाचो आरोप साळगांवचो अपक्ष उमेदवार ट्राजन डिमेलोन केला। वेंचणूक आचारसंहिता मोडून प्रचार केलो म्हण आरोप करून ट्राजनाक मंगळारा म्हापशा पुलिसांनी अटक करून सोडिल्लो। संबंदीत अधिकाऱ्यांक मिडिया मॉनिटरिंग कमिटी वेल्यान काडून उडोवचें अशें ट्राजन म्हणटा। सगळे डॉक्युमेंट दाखोवनय आपल्याक अटक केली अशें ट्राजन म्हणटा। I have to emphatically state that officers appointed in crucial positions to hold a unbiased, free and fair elections have exposed the communal blood that runs into them, have hurt the communal feelings of the officers appointed as the media monitoring committee. 12 hours is given to reply without they keeping me, furnishing me sufficient documents also, and they take action to arrest me. So all this is nothing but they are pawns of some higher bigwigs who they know will be ruling Goa one day or the other, and they are playing in their hands. Next step, I demand that the election commission remove these officers who have exposed the communal blood in this. बाबा रामदेव 26 तारखेर गोंयांत येता। बाबा रामदेव पणजे आझाद मैदानाचेर एका दिसाचो उपास आनी सत्याग्रहाक बसतलो। सगळ्या गोंयकारांनी ह्या सत्याग्रहाक तेंको दिवचो असो उलो भारत स्वाभिमानान मारला। सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन रामदेव बाबाचें आझाद मैदानाचेर मार्गदर्शन आसतलें। लोकांनी बऱ्या उमेदवाराक वेचून हाडचें म्हण बुद्धी शुद्धी यत्नय जातलो। आपापल्याक जसो उमेदवार दिसता आनी जशें तेजी चित्र आसा त्या भशेन निवड करची। निदान कमीत कमी भ्रष्ट मनशाक जरूर निवडून दिवचें। एकदम निवडणुकी पासून पयस रावचें न्हू, 100% मतदान जरूर करचें हो संदेश मात्र स्वामीजी जरूर दितलो अशें आमकां दिसता। त्या मनशा पापकर्मा पासून तो पयस रावचो आनी पुण्यकर्म तेच्या हातून घडचें असो एक तेतून संकल्प आसा। तर त्या संकल्पानुसार तेची बुद्धी शुद्ध जावन तो बरें कार्य जे आसा ते तेच्या हातून घडचें म्हणून तो एक यज्ञाचो प्रकार आसा। आनी ते जे कोण त्या यज्ञान उपस्थित आसा आनी पूर्णाहुती जे कोण घालता तांकां त्या यज्ञाचें फळ मेळटा अशें आसा। म्हणून पूर्णाहुतीक सगळ्यांनी हजर रावचें अशें एक आवाहन करता। आमकां सत्याग्रहाक आमी सादारण 2000 मरेनची अपेक्षा धरता, कित्याक संपूर्ण दीस उपवास आसा न्हू तो। संपूर्ण सभा जी आसा किंवा सत्याग्रह जो आसा तो बिगर राजकीय आसा। ना कॅन्डिडेट वयरूच येवंक शकना न्हू, भ्रष्ट असलो जाल्यार तो सकयल बसूंक शकता। तेजे शुद्धीकरणा खातीर तो येयला अशें आमी समजतले। आमची इच्छा ती आसा की लोकांची बुद्धी शुद्ध जावपाक जाय। हय, ते विशय तुमचो बरोबर आसा। फाटल्या फावटी स्वामीजीन म्हटलेलें की कोणाक मत मारपाक जाय तें आपूण सांगतलो म्हणून,
पूण एकंदर सगळ्या पक्षांनी पयलीं सांगलेली निवडणुकी पयलीं की आमी स्वच्छ उमेदवार दवरतले म्हणून. स्पेशली गायत्री मंत्राचो यत्न आसा आनी गायत्री मंत्र बुद्धी शुद्धी खातीर वापरता की खंयच्याय मनशाची बुद्धी शुद्ध जावची आनी परमेश्वरा कडेन तेचे जे कितें एक आध्यात्मीक कितें म्हणटा संवाद जो आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.